नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। हरमल खालसा वाड्यार 6-7 शॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुदैवान टळी जिवीत हानी। आमदार जीत आरोलकरान घडणूक थळार वचून केली पळोवणी। कुडचडे सेक्स प्रकरणात आता मेरेन 5 बळींचो जबाब केला नोंद। वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय, डीआयजी वर्षा शर्माचे आवाहन। देशभरांत जाल्या वखदांचो उणाव। अमेरिकी प्रशासनाकडेन करार करूंक ना जाल्यार वखदांचेर 100% मेरेन लायतले आयात कर। ट्रंपाचो फार्मा कंपन्यांक इशारो। उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हणून पुलिसांचेर घालात दबाव। आपाचो आरोप, हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक लावन दाखोवचो हात। वाल्मिकीचे आव्हान। प्रशासनातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि दुर्लक्षांचे धक्को दिवपी आकडे आयल्यात उजवाडाक। वट्टा 168 प्रकरणांतल्यान 93 प्रकरणां अजून आसात प्रलंबीत। आणि मुंबई गोय महामार्गाचेर सुकेळी खिंडी वाठारांत उमटली खासगी स्लीपर कोच बस। अपघातात 2 जाणांक आयले मरण जाल्यार 8 जाण जाल्यात गंभीर जखमी। आता खबरो विस्तारान। आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांचे आड अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो आपाचो गोय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला। सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन ताका अटक करचो म्हणून पुलिसांचेर दबाव घाला। तशेंच हे राजकी कट भाजप आनी काँग्रेसीन मेळून रचला अशे आरोप वाल्मिकीन केल्यात। भाजपाक आनी काँग्रेसीक हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन दिलां। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांच्या अडचणीत वाड जाल्या। सुमार 5 लाख रुपयाच्या चेक बाउन्स प्रकरणात कितलेशेच फावटी समन्स जारी करून न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान ताचे आड अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्लो। हो अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो करीत सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हूण पुलिसांचेर दबाव हाडला असो आरोप आपाचो गोय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला। भाजप आनी काँग्रेसी भितर हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान आपाचो गोय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला। बीजेपी आणि काँग्रेस पार्टी चौथाळ्या पहिल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आनी आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा। पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता आमी ते करता। ताज्या मागीर तुम्ही पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचे ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो। पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदे व्हडलें षडयंत्र केला की आमच्या कॅन्डिडेटाक अरेस्ट करपाचो। म्हणजे 4 दीस उरल्या कॅम्पेनिंगाक, हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हे चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका अरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां। तुमी पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काडले आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन। आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आनी पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आनी कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आनी ताका कॅम्पेनिंग करूंक दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयल्या। आमी लिपूंक ना, तुमकां कापासदात आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुम्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
प्रशासनातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि दुर्लक्षांचे धक्को दिवपी आकडे उजवाडाक आयल्यात. वट्ट 168 प्रकरणांतल्यान 93 प्रकरणां अजून प्रलंबीत आसात. बेकायदेशीर बांदकामां सावन सरकारी निधीचो गैरवापर मेरेन प्रशासनात नेमके कितें चल्लां आनी इतल्यो केशी अजूनय कित्याक अडकल्यात पळोवया हो खाशेलो अहवाल. प्रशासनातले अनियमितताय आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे दिसान दीस वाढत आसा हे आकडेवारींतल्यान स्पष्टपणान दिसून येता. वट्ट 168 प्रकरणांतले 75 प्रकरणां सुटावे जाल्यात, तरी 93 प्रकरणांचो अजून चौकशी सुरू आसा वा प्रलंबीत आसात. वर्सा प्रमाण आकडेवारी पळयल्यार 2021 वर्सा 68, 2022 वर्सा 79 आनी फुडल्या वर्सांनी प्रकरणांचो आंकडो वाडत आसा. ह्या प्रकरणांचो तपशील चड धक्को दिवपी आसा. CRZ वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम, उदरगत ना आनी उल्लंघन, सत्तेचो गैरवापर आनी अधिकाऱ्या कडल्यान भ्रष्टाचार, खोटी कागदपत्रां आनी फटवणूक करपाचे प्रकार, तेच प्रमाण सरकारी निधीचो गैरवापर, निविदा प्रक्रियेत अनियमितताय, प्रकल्प फुटून नेम आडावप ह्योय गजाली उजवाडाक आयल्यात. ताजे परस चड गंभीर म्हळ्यार कागाळी आसून लेगीत अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय करूंक ना, म्हटल्यार स्पष्ट दुर्लक्ष. जमनीच्या वेव्हारांतय व्हड प्रमाणात अनियमितताय उक्ती जाल्या. जमीन हडप, बेकायदेशीर रुपांतर आनी नेमांचे उक्तेपणान उल्लंघन हे सगळे पळोवन एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता, इतली केशी कित्याक प्रलंबीत आसा आनी गुन्यांवकारांचेर केन्ना कारवाय जातली. प्रशासनाचेर सामान्य नागरिकांचो विश्वास तिगोवन दवरपा खातीर आतां ठोस आनी पारदर्शक कारवाय करप खूब गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंबई गोंय महामार्गाचेर नागोठण्या लागसरच्या सुकेई खिंडी वाठारात शुक्रारा फांतोडेर एका खासगी स्लीपर कोच बसीचो भिरांक कूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात बस उमटली आनी 2 प्रवाशांक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 8 प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांचेर नागोठणे वाठारांतल्या सरकारी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ही बस मुंबय सावन गोंयांत येताली तेन्ना अचकीत चालकाचे बसीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस उमटून हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला कार्यकर्ते नेटान प्रचार करतात. हे वेंचणुके खातीर फोंडेचे लोक भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकाक भरभरून मतां दितले. तशेंच हे पोट वेंचणुकेक भाजपाचोच उमेदवार जिखून येतलो असो दावो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन केला. म्हापशा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो. म्हाका दिसता की फोंडा बायपोलान चड वेळा कारण म्हाका केरळ राज्याची जबाबदारी आसा कंदूर जिल्ह्याची, त्यामुळे हांव चड वेळ दिल्ली किंवा ते उरता. तरी पण टायम काढून हांव गेल्या आठवड्यान एक दीस फोंडा गेलो आनी कालूय फोंड्या गेलो, आयजूय फोंड्या वतलो. पण भारतीय जनता पार्टीची एक व्यवस्था संघटन म्हणून बरी लागिल्ली आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता ते लक्ष घालून आसात. आमचे मंत्री आमदार सगळे वतात आनी खास करून आमी जरी गेले सगळे जाल्यार ते वातावरण पण थंयचे कार्यकर्ते, स्थानीक नगरसेवक, नगराध्यक्ष हे सगळे पूर्णपणे काम करतात आनी ज्या तरेचो उत्साह जर पळयलो आसत वेगवेगळे येत आसात. कालूय आमचो एक कावन्सिलर, आमचो अध्यक्ष दामू बाबू नायक तांकां काल तांचे बरोबर ते प्रचारान काल आयले जातात आनी त्यामुळे डे बाय डे आमचो प्रचार हे जे आसा हे थंय वाडत आसा आनी 9 तारीख जे इलेक्शन जाता ताका पूर्ण विश्वास आसा. ज्या तरेन प्रचार आसा, ज्या तरेन मुख्यमंत्री थंय प्रत्येक वेगवेगळे थंय वचून मेळटात आनी लोकां कडेन उलयतात, उत्साह लोकां मदीं दिसता आनी त्यामुळे पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार रितेश रवी नायक हे 9 तारीख निवडणूक जातली. त्याच्या बद्दल फोंड्याचे सगळे नागरीक, मतदार तांकां भरभरून मतां दितले आनी भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो फोंडा मतदारसंघ बाय इलेक्शनात निवडून. मिराबाग वाठारात जावपी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्प निमणे अधिकृतपणान रद्द केलो. हो प्रकल्प रद्द करपा विशींचो सरकाराचो औपचारीक आदेश आंदोलक तशेंच थळाव्यांक मेळ्ळो. एकूण 50 दिसांच्या आंदोलनाक येस मेळ्ळें. आंदोलक आनी थळाव्यांनी समाधान उक्तायलें. फाटलो 1.5 म्हयनो जालो मिराबाग वाठारांतलो प्रस्तावित बंधारो प्रकल्प रद्द करचो हे खातीर थळावे आंदोलन करताले. ह्या आंदोलनाक थळावे, पर्यावरण मोगी आनी वेगवेगळ्या सामाजीक संघटनांनी तेंको दिल्लो. ह्या प्रकल्पा खातीर शेतां, देवळां आनी घरां उदकापोंदा वयतलीं, तशेंच पर्यावरण आनी शेतांक फटको बसतलो अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्ली. देखून प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर थळावे एकठांय जाल्ले. फाटलो 1.5 म्हयनो जाले थळाव्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारान आंदोलन चालूच दवरिल्लें. सरकारान निमणे लोकांचे भावनांचो विचार करीत हो प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान आंदोलकांनी हे लोकशक्तीचे जैत अशें म्हळें.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आम आदमी पक्षाचे आदले राज्यसभा खासदार राघव चड्डाक आप पक्षाच्या उपफुडाऱ्याच्या पदावेल्यान काढल्या उपरांत तांणी म्हाका ओग्गी करपाक आयला अशें सांगून आपलो भावनीक राग उक्तायल्लो. पूण हाका जाप दीत आपाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी चड्डाचेर उतरांचे फार पेटयले. देशांतले तापिल्ल्या मुद्द्याविशीं संसदेत उलोवपाच्या जाग्यार संसदेच्या कॅन्टीनात कितले समोसा विकतात आनी ते डिलिव्हर जावपाक कितलो वेळ लागता हाचो हिशोब करपाक राघव व्यस्त आशिल्लो अशी खर टिका पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवान मान आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेन हांणी केला. मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है. लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए. जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए. अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं. एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए. और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं. मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं. मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू. ये कोई पार्टी ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं. क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी. आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्डा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है. आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा. आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं. हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए. और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है. आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है. लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं. आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं?
सत्तरी म्हाल कृषी प्रधान तालुको म्हणून वळखतात. हांगा वेगवेगळ्या प्रकाराची पीक घेतात. मात हालींच्या काळात सत्तरी मोठ्या प्रमाणात आंब्याचें उत्पादन घेतना दिश्टी पडटा. महाराष्ट्र राज्य आंब्यां खातीर फामाद आसलें तरी आतां सत्तरीच्या आंब्यांकूय मागणी वाडले. पळयात. पाली सत्तरीचो शेतकार राजेश सिंग हाणें आपल्या बागायतीत मोठ्या प्रमाणात आंब्याची लागवड केल्या. सुमार 10 एकर जमनीत 1,500 आंब्याची झाडांच लायल्यात. वेगवेगळ्या 26 प्रजातींचे आंबे ह्या बागायतीत आसात. देखीक मानकुरा, सिंधू, हापूस, केसर, लडू, तोतापुरी या प्रजातीच्या आंब्यांचे पीक घेतात. आता सध्या आंबे पिकपा खातीर तयार जाल्ल्या उत्पन्न मेळपाक सुरवात जाल्या. राजेश सिंग हांच्या बागायतीतल्या आंब्यांक बाजारात बरी मागणी असून गोवा बागायतदार तसेच हेर आस्थापना अंतर्गत हे आंबे विकतात. तसेच गिरायकांचे मागणे प्रमाण गोंय, महाराष्ट्र, मुंबई आणि गुजरात अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी हे आंबे धाडटात म्हणून राजेश सांगता. आमचेकडे आंबा असा, काजू असा. आंबाचे मेन म्हटल्यार माझ्याकडे केसर असा, मानकुरा आहा, सिंधू आहा, रत्ना असा, आम्रपाली असा आणि बारीक बारीक अशी 26 व्हरायटी असा. तर हे वर्सा पहिली जी फ्लावरिंग येयलें ती बरी सेट जाली आणि तेजे मागीर सेकंड फ्लावरिंग, मेल फ्लावरिंग भरपूर येलो, तेजे खातीर सगळे फ्लॉप झाले. थर्ड फ्लावरिंग बरें आसा. आतां माझे हार्वेस्टिंग सुरू आसा. केसर आणि मानकुरात दोन्ही थोडे हांव हार्वेस्ट करून दवरलेले आहा, म्हणजे फॉर ट्रायल. ते बरें पिकलें ते, म्हणजे 2 दिसांनी तेका आनी बरे कलर येतले. तर माझे आता ॲटलिस्ट 7-8 तारखेच्यान आमी सगळे गोवा बागायतदारचे जे स्टोर आसा, डिपार्टमेंटल स्टोर, तांकां घालूंक प्रॉमिस करतले. आणि ही माझी जी केसर आसा ती प्रोडक्ट चड आसा म्हणून 70% हांव गुजराताक धाडटलो फॉर एक्सपोर्ट. करता ना 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 ते कितें करता तांकां, पण आमी गुजरात धाडटा, मुंबई धाडटा, थंयच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. सर तुमकां Yes, sir. तुमचे लास्ट टाइम भायर अमेरिकाक बी गेल्ले, सो ह्या वर्सा तुमचे तशें कितें आसा? हे वर्सा वचपाचें खूब डिफिकल्ट आहा, एक्सपोर्ट जावपाचें खूब डिफिकल्ट आसा. आणि मानकुराद आमचे हांगाच खपता सगळे बरे. आणि आमी ऑर्गेनीक पिकयतले. तुम्ही बघू शकता, हांव 2 ट्रक गवत हाडून दवरलेले आहा. गवतान फूल पिकयता. सगळे फूल गवतान पिकयता. हो पळय, थंय 2 ट्रक गवत आहा. सो तुम्ही म्हणजे ह्या वर्सा तुमचे पीक बऱ्या प्रमाणात येयला. सो तुमकां हय, देवानी हे वर्सा म्हाका खूब बरें दिलें. सो बाजारपेठी बरी मेळटली म्हणटा तुमी? हय 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 हय. आणि आमी ॲटलिस्ट 15 दीस बेगीन आसा न्हू, हय. जी आमी कल्चरल प्रॅक्टिसीस हे करता तेजेनी म्हाका 15 दीस पयली एडवांटेज मेळ्ळ्या. आतां साधारण आमी जी हे केलें कॅल्क्युलेशन, माझे 15 टन ही आसतले मानकुराद, 10 टन माझे सिंधू आसतले आणि 60 टन केसर. सर हे तीन व्हरायटी आहा तीच व्हडली आहा. व्हडली आहा. हय. आणि आणि बाकी बाकीची 2-2 आसा अशे हय. 2 झाडां. सो तुमचे आतां आंबे आतां कितली वर्सां जाली तुमी करता? सो तुमची जी गिरायक आसा ती डायरेक्ट तुमचे कडेन येता? हय 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 हय. आमकां आतां म्हणजे कस्टमरा कडेन वचपाचे हे ना, येता लोक. लास्ट इयर हांव फूल गोवा बागायतदार सप्लाय केलाय. आतां तेंचे डिमांड चालू आसा. लोक म्हणटा तांकां येवन विचारता, वाडपयचे राकेशाचे आंबो केन्ना येतलो रे. कितें आमी जे नॅचरली पिकयता आणि केमिकल तुम्ही खंयचे बी जाय तरी केन्ना बी कोणी व्हरून टेस्ट करपाचो. पेस्टिसायड रेसिड्यू अजिबात गावचे ना हेचे बी. नमस्कार. सत्तरी कृषी प्रधान आसा आणि आमकां खबर आसा की सत्तरी खुबशे वेगळे पीक घेतले गेले वयता. आंबे हे फक्त महाराष्ट्रातच जायना तर गोंयान सुद्दां जाता. आणि सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात पीक घेवपी आमचे राकेश सिंग हे सुद्दां हांगासर एक प्रगतीशील आणि सक्सेसफूल एक शेतकारी आसा. गोंयचो आंबो ह्यो मानकुराद आसा. मात राकेश सिंग हेणे आपल्या शेतान वेगळे प्रकारचे एकूण 26 प्रकारचे आंबे लायलेले आसा आणि सध्या तेजे हार्वेस्टिंग सुरू जाल्ली आहा. गोंयचो आंबो म्हणटा तो मानकुराद आणि मानकुराद सुद्दां सध्या तेजे पीक घेवपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि सध्या तेंच्यांनी आंबे काडपाक स्टार्ट केल्ले आसा. सध्या टप्प्याटप्प्याने आंबे काडपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि बाजारपेठे सुद्दां तेका खूब व्हडली मागणी आसा. एकूण 10 एकर जमिनीन तेंची ही आंब्याची लागवड आसा आणि 15 टन आंबे तेका मानकुराद मेळटा. तशेंच वेगळे केसर आसूनी, सिंधू आसूनी, तोतापुरी आसूनी, नीलम आंबे आसूनी अशे वेगळे 26 प्रकारच्या आंब्याची जाती तेणी हांगासर लायिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
जनविश्वास तरतुदीत सुधारणा विधेयक 2026 संसदेत संमत जाल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान येवकार दिला. हे विधेयक कायदे सोपे करप, व्यवसाय करपाक सोपेपणान हाडपाक चालना दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हळां. तशेंच मुख्यमंत्री सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांकां परबी भेटयली. साश्टीतली लायफलायन साळ न्हंयत सिवरेजीच्या प्रश्नावयल्यान एक गंभीर प्रश्न निर्माण जाला. मात तो प्रश्न अजून तडीक लागना. कोट्यांनी खर्च करून लेगीत साळ न्हंयचो प्रश्न अजून मेरेन जैसे थेच आशिल्ल्यान आमदार वेन्सीन सरकाराक फेल म्हणला. तशेंच सरकारा कडेन हो प्रश्न तडीक लागना जाल्यार आपल्याक चेअरमॅन करात असोय सल्लो ताणें दिला. पळयात. सागरीवर जी आमची आसा ती वाचोवपाची अत्यंत गरज आसा. आमी जर पळयलें आतां मडगांवाच्यान जवळ जवळ 5 गटर जे आसा, एक खारेबाना वयल्यान येता हो जो आसा आमकां दिश्टी पडटा, तसो आमकां दुसरो एक ओल्ड मार्केटान दिश्टी पडटा, तिसरो आमकां SDPD मार्केटान दिसता, आनी तेजे नंतर अशे बारीक बारीक खूब आसा जे कंटिन्युअस फ्लो जाता आनी हे सागरीवर प्रदूशीत करता. सो सागरीवर जर प्रदूशीत करपाची थांबपाची जाल्यार तेका हे म्हणटा सगळे बंद जावपाक जाय. आनी सरकारान इतले पयशे मोडले आतां की तुका सिवरेज प्लांट घातलो, सिवरेज लायनी घातल्यो. पयलीं आतां एक नवीन लायन घातल्या 2-3 वर्स पयलीं, पूण ह्यो जर म्हाका दिसता हे जर डायरेक्टली जर ताका कनेक्ट केले, व्हाळच जर कनेक्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लेम सॉल्व जातले दिसता. पूण सरकार खुबशे पयलें आतां एक बांदार बांदला, 5 वर्स पयलीं बांदलेलो. तेजे फाटल्यान उद्देश कितें आसलो की गटराचें उदक येतलें तें स्टॉप जातलें, ते बांयक वयतलें, बांयक कचरो उरतलो आनी ओवरफ्लो जावन वयतलें म्हणून. पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. तशेंच दुसरें आमी पयलें गांधी मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केला, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन नुस्त्या मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केलो, तेजेर कितें तरी पयशे मोडले आनी तेजो आउटकम कांय ना. सो आमकां कितें जाय, आमकां हेतून तर पॉलिटिकल कांयच ना, कोणाचे त्रास करपाचे ना. आमकां तें सागरीवर निवळ जाल्ली जाय. सागरीवर आमकां खेळपा मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक, फुडली जनरेशन. सो हाजेर आतां बेजीक उपाय म्हणटा तो कितें सारको? उपाय म्हळ्यार बंद करपाचे. जे पळय आतां आमी म्हणटा इतली सिवरेजी लायनीचे पयशे मोडले, मॅन्युअल मारता प्रत्येक कडेन. म्हणल्यार फाटलीं 20 वर्सां जाल्यार मॅन्युअलच मारता पळयता. सो हे मॅन्युअल जे मारले तेतून भितर सोडपाचें आनी प्लांटा कनेक्शन दिवपाचें. इतलें सिंपल आहा तें. आतां सपोज जर जायना, हांगाच सुद्दां जर मुखार जर मॅन्युअल मारलो आनी तें कनेक्शन करून जर तुमी हेका दिलें, प्लांटा दिलें, जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. सिवरेज डिपार्टमेंटाचें काम जे जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना. न्हू, तें कळच ना आमकां कितें चल्लां म्हण तें. फक्त आमकां दिसता ते रस्त्याचे हॉटमिक्स घातलो रस्तो, तेन्ना आमी पळयता खणटा मॅन्युअल मारपा खातीर, आनी मॅन्युअल म्हणटा चालूच आसा. पूण तुवें जर पळयलें पावसा उदक नावेली बीच्या रस्त्याचे वयर उदक येता, तुका फवारे कशे वयर येता. म्हणजे हेजो कितें तरी ते प्रॉब्लेम आहा, प्लांटाकूय प्रॉब्लेम आसा. मडगांव खूब कडेन उदक येता, कोमा एरिया सगळी फ्लडेड जाल्लेली आसता. सो हेजेर बरो विचार करून करपाक फुडली आमी म्हणटा आतां विजन 2047 म्हणटा, आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय म्हणटा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतले आमी बेजीक आमचे जो नालो आसा, जो रिवर आसा, तिका सांबाळपाची गरज आसा. नाजाल्यार जावची ना. ही सागरीवर निवळ जाल्यार अख्खी मडगांव निवळ जाता. ही घाण हितून आतां डेंग्यू केसी कितली जाता, मलेरिया केसी कितली, कोण विचार करता हेजेर? आमी म्हणटा डेंग्यू जाले म्हणटा वयता ती एरिया फॉग करता आनी वयता. फॉग करपाची गरज नाले बंद करा आनी पॉसिबल आसा तें. प्रत्येक घरा कनेक्शन दिया. प्रत्येक हॉटेला मडगांवाचे म्हाका दिसता 50% हॉटेलां मदीं कनेक्शन नासतलें सिवरेजीचे. करा तांकां दिया न्हू ना, वन टायम तांकां फ्री करून दिया न्हू. हेजे खातीर जर गोंयांक बरें जाता जाल्यार फ्री दिया न्हू कनेक्शन. कमिशन जाल्लें आसा तरी आसतना जे सिवरेजी वॉटर 8 नाल्लांतलें येता तें भायर व्हांवता. हांव हे डिपार्टमेंटाक आनी हे सरकाराक दोगांयकूय कंबायन करून बंडल करून बांदून सांगो सोदिता की तुम दोगोय फेलियर, सरकारूय फेलियर, डिपार्टमेंटूय फेलियर. नॉर्दर्न ट्रंक सोडून दी, ती जातली तेन्ना पळया. सायपम कंप्लीट जाली म्हणटा कांयच कंप्लीट जालें ना. सायपम लेक तुमचो चोयल जाल्यार थिंग जो नल्ला डायवर्ट करपाक तो केल्लो, तो डायवर्ट जावन STP वचपा नाका आशिल्लो बरे भाशेन, तो खंय वयता. जाल्ली वस्त तांकां मेंटेन जायना, हें जातलें तें. सो द होल थिंग इज तांकां कोणा इंटेन्शन ना करून दिवपाचें. आय एम चॅलेंजींग द गव्हर्मेंट, मेक मी द चेअरमॅन. I will protect all 23 creeks. I will protect the reversal. Make me the chairman. Give me a fund for this next 8 months and I will execute it. Execute it with sincerity, with accountability. I will take all my sarpanches. जावं तो कोलवा सरपंचाक येता, बाणाले सरपंच झेवियराक येता, वारकी सरपंचाक येता, कुरमणी सरपंचाक येता, व्हडले सरपंचाक येता आनी आमगे केडशी सरपंचाक येता. सगळे मुगे सरपंचाक घेवन ते हाडीन तुमगे सरपंचाक घेवन वी वील एक्झिक्यूट इट टुगेदर आनी लोकांक घेवन. आय थिंक दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड.
सो गिव मी, हांव मागोता, गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय एम आस्किंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक यू आर नॉट डुईंग इट. Put me in charge of doing it. Give me the right fund and I will show you how to do it. हरमल खालसा वाड्यार 6-7 चॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाचो घडणूक घडली. हांवें उजो पालोवपी दाक कैद केले उपरांत उजो पालोवपी दान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मजगतीं थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आनी हे विशीं मुख्यमंत्र्यान लेगीत कैद केल्लें आसा. हवामान बरें उरल्यार अंदू गोंयचो गोड मानकुराद आंबो सवाय जावपाची आस्त आसा. तसो अदमास लेगीत विक्रेते उक्तायतात. सध्या दिवचलच्या बाजारात मानकुराद आंबे येवपाक लागल्यात, मात ताचें प्रमाण कमी आसा. पळयात. मानकुराद आंबे म्हणटकीच लोक पिशे जातात. गोंयांत पिकपी मानकुराद आंब्याक तर लोक घुरी घालतात. अंदू दिवचलच्या बाजारात मानकुराद आंबो येवपाक कळाव जाला. तरी लेगीत आंब्याक बरें पीक आयला. फुडल्या 15 दिसां भितर बाजारात व्हडा प्रमाणात मानकुराद येतले असो अदमास आसा. मानकुराद आंब्याचें प्रमाण वाडटकीच सवाय जावपाची आस्त आसा. पूण फुडें कशें कितें वता भरपूर पीक हवामान जर असेच उरले जाल्यार मे म्हयन्यात भरपूर मेळटलो. 400-500 रुपया सवाय जातलो. भरपूर लोकांक खूब खावपाक. 200 मोठी सायज आनी धाकटी सायज 1200. खंयसून हाडटा हे आंबे? हे आमचे पेडण्याचे मागीर गोंयचेच. गोंयचे म्हणून आंब्याचें पीक कशें आसा? आसा बरें आसा. म्हणजे बरें वातावरण उरलें जाल्यार खूब मेळटलें. खूब मेळटलें. गिरायक म्हणजे स्लो आसा, ते म्हारग रेटीक परवडोंक जाय. म्हळ्यार लोक सवाय जावपाक रावल्या. लोक आनी रावता म्हणटात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्या खबरो बुलेटिनांत सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर